अध्यक्ष बेजबाबदारपणान एक वक्तव्य करता आणि म्हणटा की त्यांनी रिजायन करचो आणि आपल्याक त्यांनी तशें सांगलेलें की आपण फुडें आनी इलेक्शनाक उबो रावचो ना म्हणून. म्हाका सांगपाचें आसा 43 वर्सांनी ज्या मनशाक निवडून दिला 70च्या जनतेन त्या जनते वेळेक पयलीं साहेब उलयतलो किंवा सांगतलो आमी डेली तेंच्या टचान आसता ते आमच्या डेली टचान आसता सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या. तेन्ना आमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय किंवा आमी साहेबाक सांगल्या शिवाय साहेबाक रिटायर करपाक सारकें कोणाक शक्य ना. आनी जो पर्यंत 70ची जनता आसा तो पर्यंत साहेब आमच्या मतदारसंघान तेंची इच्छा आसा तर फुडें रावतले आनी आमचो फूल सपोर्ट आहा तांकां. तेन्ना हें जी कितें आयज पेपरान येयला फुडारीन हेराल्डान हेजो जो परिणाम आहा तो आमच्या पार्टीचेर भरपूर जातलो. आतां जे इलेक्शन आहा लोकसभेचे ह्या इलेक्शनाच्या तोंडार अश्यो ज्यो गोश्टी आसा समजा तुमचे कितें आसलें सुद्दां लेवलाचेर टॉप लेवलाचेर जाल्यार ते तुमच्या भितर तुमी मेटोवंक जाय. अशें उघड जेन्ना तुमी उलयता जबाबदारी सोडून तेन्ना सगळे कार्यकर्ते विचारता सगळे काँग्रेसवाले विचारता गोंयभर सगळे लोक विचारता तेन्ना त्याच जबाबदार मनशाक उलोवंक जाय इतकेंच म्हाजें मत. आनीक हांव व्हडलें कांय सांगूंक सोदिना. हांव एक काँग्रेसचो कार्यकर्तो तसोच वाळपय करपाचो करता. ही आमी सगळे कार्यकर्ते मेळून पत्रकार घेवपाची धरयली. हेजें एकूच कारण की आमी आयज सकाळी फुडारीचेर आनी हेराल्डेचेर वाचलें की काँग्रेसचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस यांनी ठरयलें हेणी ते दिलें स्टेटमेंट की राणे प्रतापसिंग राणे यांच्यानी पार्टीच्या काँग्रेस पार्टी मतदार आमदारकीची राजीनामा दिवचो आनी संन्यास घेवचो अशें तेणें विधान केलें. हें खरेखर आमच्या काळजाक लागलें म्हणून आमी ही पत्रकार परिशद एकट सगळ्यांनी एकठांय घेतलेली आसा. कारण हो जो नेतो आसा हो सगळ्या 70चो नेतो आसा. जेन्ना 70चे लोक तेंच्या फाटल्यान आसा तेन्ना साहेबान खंयचेच जे घेवचे डिसिजन घेतले तेन्ना ते 70च्या लोकांक विश्वासान घेवनूच घेतले. हें आमकां सुद्दां काम विश्वास आसा तेंच्या बद्दल. म्हणून 43 वर्सां लोक सद्या तेंच्या फाटल्यान आसा तशें तेंच्या पुत्राच्या फाटल्यान आसा. कारण तेंची जी दूरदृश्टीचें नेतृत्व सगळ्या 70च्या लोकांक पयलें आसा म्हणून ते 43 वर्सां लोक ते लोक तेंच्या फाटल्यान आसा. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां की काँग्रेसचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष जाल्ले आसा ते जॉन फर्नांडीस हांकां एकूच विनंती करूं शकता की जेणे करून ही असली विधानां करची तेंची थांबोवची. कारण जे आतां लागींच लोकसभेचें इलेक्शन आहा तेन्ना हें आमच्या पार्टीक हानिकारक जावंक शकता. कारण जे साहेब नियुक्ती घेवचो काय ना घेवचो तो साहेब ठरयतलो आनी साहेब ठरयतलो पूण ते 70च्या जनतेक विचारून ठरयतलो. आनी 70ची जनता जर तांकां दिसले की साहेबान नियुक्ती घेवची जाल्यार आमी 70ची जनता आमची लायता की तुमी जे विचार घेतला तो सारको आसा म्हणून. पूण पणजेन वचून कोणी ठरयतलो की साहेबान नियुक्ती घेवची म्हणून. कारण साहेबान जो 70चो विकास केला तो सगळ्याच्या अख्ख्या गोंयभर तुमी पयलो आसा. अख्ख्या नेत्याक जर दुसऱ्यान कोणी नियुक्त जावचो म्हणून सांगलें जाल्यार हें आमकां सुद्दां वायट दिसता. म्हणून आमी ही पत्रकार परिशद आपयली आसा. तेन्ना हांव ही 2 उतरां सोंपयतां. नमस्कार, माझे नाव अशोक विठ्ठल रावत, जिल्हा पंचायत सदस्य फोंडा. आयज जे लोकमताचेर आनी हेराल्डचेर जे साहेबाचे पेपरार केला कितें साहेबान रिटायर घेवपाचें म्हणून प्रतापसिंग राणे जो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष आसा जॉन फर्नांडीस हेणी आमच्या कोरिया आनी वाळपय मतदारसंघाच्या लोकांक आमच्या कार्यकर्त्यांक पयलीं विचारपाक जाय आसलें. हो अधिकार ताका आमी कोरिया मतदारसंघात आनी वाळपय मतदारसंघात दिवना. जो प्रतापसिंग राणे आसा जेणे काँग्रेस पक्षाक
काम केला, ज्या मनशाचे सेटअप केन्ना दाग पडला अशा मनशाक जर काँग्रेस पार्टी रिटायर घे म्हणटा जाल्यार बरे कशें ते फुडें अशें जावपाक जायना. आमचे विचार पयलीं आयकपाक जाय तेणी. तेन्ना एक पर्यावरण आमदार आसा जे बरेतरेन काम करता आनी आमी जो पर्यंत तेका जाला तो पर्यंत एक कसलोच निर्णय घेवचो ना आनी काँग्रेस पार्टी तेचे विचार करपाक जाय. हांव जास्त उलयना. जेन्ना ह्या व्यक्तीचेर कोण आरोप करता तेन्ना आमी सत्तरचे लोक केन्नाच उबी रावचे ना. धन्यवाद. साहेबा 40-45 वर्सां राज्य केलें, एक आमचो मोठो नेता सत्तरीचो म्हणून आमी ताका पयसून पळयता, लागसून पळयता. पण साहेबान जेन्ना गोंयचो विकास केलो, पयलीं आमदार जाले, मागीर मंत्री जाले, मागीर परत 7 वेळा ते मुख्यमंत्री जाले. हे कोणा खातीर जाले? सत्तरीच्या जनते खातीर जाले. सत्तरीची जनता तेच्या फाटल्यान संपूर्ण उबी आसा. आयज रिटायर वुमेन जावपाक हो साहेबाचो अधिकार आसा, पण साहेबान सत्तरीक घेवनूच सगळ्या लोकांक विचारतलो. जेन्ना कसली गोश्ट करतना एकट्याक डिसिजन घेवपाक गावना. आमी पळयता आतां आमच्या तोंडार लोकसभेचें इलेक्शन येवंक येयला तेन्ना एकजुटान एक मतान आमी सत्तरीसून भरपूर मतां आमी काँग्रेस पार्टीक दिल्लेली आसा. काँग्रेस पक्ष हो कोणी जिवंत केला म्हणशी तर राणे साहेबाक इतको अधिकार आसा की प्रत्येक नेत्या बद्दल उलोवपाक तांकां अधिकार आसा. पण तांचो एक गुण असो आहा, तेंची सांगपाची ताकद अशी की ते सदां म्हणटाले दुसऱ्या बद्दल उलोवं नाका. आयज आमी आपल्यान जे काँग्रेस म्हणून जेणे काम केलां न्हू तेजेच तुमी उलया. दुसरो प्रत्येकाची पार्टी आसतली, त्या पार्टीचे भेदभाव करूंक जायना. तेन्ना तुमी उलयतना तुमचेच पार्टीचे उलया. तुमी जे काँग्रेस जे केला न्हू तेजेच उलया, पण बाकीच्याचे उलोवं नाका. हो तांचो गुण. आनी तो म्हणशी जाल्यार 6-1 मताचो. दुसरी गोश्ट ते स्वच्छ निवळ असो हो तांचो स्वभाव. उलोवण्याक सुद्दां कितको तेंची शांतता आसा ती तुमी पळया, पण तेंचेर आरोप करूं नाका. आनी जास्त सांगिना आनी काँग्रेस अध्यक्षा हेजेरूय हांव जास्त आरोप करिना. धन्यवाद. हांव रावता केरी ब्लॉक कमिटीचो PCC मेंबर आनी हांव जवळ जवळ 10 ते 15 वर्सां ह्या काँग्रेस पक्षान PCC मेंबर म्हणून काम करता. तेज्या पयलीं हांव कार्यकर्तो म्हणून काम करता. म्हाका दिसता म्हाज्या आयुश्यांतून जेन्ना हांव पळयता जणू काय 8 वर्सां पासून पळयता, म्हाजे वयाच्या 8 वर्सां पासून जे साहेबान जे कितें हांगा काँग्रेस पक्षाक घेवन जे नेतृत्व केला आनी जे तेणी खेळाकारांचे उदर केल्या आनी काँग्रेस पक्ष जो टिकयला, म्हाका दिसता साहेबा शिवाय अशें कोणूच करूं शकचो ना. आनी साहेब एक असो व्यक्ती आहा की सगळ्याक घेवन बरोबर करणारो एकच व्यक्ती साहेब आसा. आनी पेपरार अचानक काल आयच्या पेपरार वाचपाची अशें मनाक एक ध्येय जालें की अशें बातमी जे पर्यंत सत्तरीची जनता, पर्या मतदारसंघाची जनता जी ठरयतली आनी साहेब तांकां सांगतलो तेन्ना ते सांगच्या शिवाय तेणी आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान डायरेक्ट निर्णय घेवप हे बरोबर ना, चुकीचो निर्णय आसा. हो निर्णय असो जर घेत जाल्यार येणारी लोकसभे निवडणूक तेजो परिणाम भोगतलो आनी पार्टीक खूब लुकसाण जावपाची शक्यता आहा अशें म्हाका दिसता. म्हाका हांगा 2 शब्द बोलून दिल्या बद्दल धन्यवाद. एक 25 ते 30 वर्सां पयलीं स्वप्न पळयल्लें की आमचे वाळपयचे भुरगे विकासान फुडें सरचे. त्या हेज्या प्रमाणे आयज साहेब तेन्ना स्वप्न पळोवन आयज तें स्वप्न साकार जाता. आनी तशें हे स्वप्न आयज सत्तरी लोक पळयत गेल्या आनी ती स्वप्न सुद्दां साकार केल्या. तें फक्त साहेबा खातीर. तेन्ना अशें कितें उतर साहेबा बद्दल काडटना थोड्यांनी जे ज्येश्ठ कार्यकर्त्यांनी विचार करचो, कित्याक आयज साहेबांतल्या मनशाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक जशें आमी म्हणटा पळय एक घर चलोवपाक एक जाणट्याची म्हणून गरज आसता, तशें आयज ह्या पक्षाक एका असल्या जे आपलें आयुश्य ज्या काँग्रेसी खातीर जेणे झिजयलां तसल्या मनशाची आयज खरीच एक गरज आसा. आनी त्या मनशा वांगडा रावन आमी आमचें एक फुडें कार्य बरें करून व्हरूंक शकता. तेन्ना असल्या साहेबा बद्दल आमकां एक आयज एक अभिमानाचो एक हें आसा. आनी तेन्ना साहेबान आमच्या वांगडा रावचें आनी साहेबान आमकां एक मार्गदर्शन करचें आनी दुसऱ्यांक कोणेच केन्ना साहेबा बद्दल असले विचार करचे न्ही इतलें सांगून दवरता. मेरा नाम शराफत खान, काउंसिलर फ्रॉम वालपई लोकसभा काउंसिल.
प्रताप सिंह राणे एक सेल्फलेस लीडर, एक सेल्फलेस एमएलए मैं कह सकता हूँ, एक गोवा के इस पॉलिटिक्स के अंदर क्लीन कैरेक्टर में ये हमारे लीडर प्रताप सिंह राणे तकरीबन 40 साल या तकरीबन 42 साल में कहूँ राजनीति में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इन्होंने प्रवेश किया था और 70 के लोगों ने इनका भरपूर साथ दिया था। तकरीबन 40 साल की इस राजनीति में हमारे लीडर श्री प्रताप सिंह राणे ने जो कुछ किया है 70 के लिए, वो आज भी और हमें हमारे 70 के लोगों के और पूरे गोवा के लोगों को आज भी उम्मीद है कि वो इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये सोचना कि कोई उन पर टीका करे, कोई क्रिटिसाइज करे कि उनको राजनीति छोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी उनके बारे में कोई गलत अफवाह न फैलाए और उनको अपने मर्जी से काम करने दें। और हमारे 70 के लोग यही चाहते हैं कि और भी लोग कैबिनेट तक काम करें। इतना कहकर मैं मेरे क्वेश्चन। श्री प्रताप सिंह राणे हे ज्येष्ठ नेते जावन आसा काँग्रेसीचे, तसेच काँग्रेस पक्ष राज्याच्या तळागाळापर्यंत पावोवपाचे तेणी खुबशे प्रयत्न केल्यात आणि बाकीच्या जनतेच्या खातीर तेणी काँग्रेस पक्षाची बरी वळख करून दिली आसा। आणि तशेंच आज जी बातमी पेपरार येयली ती वाचून आमकां खूब वायट दिसलें। आमचो विश्वास ह्या असल्या बातम्यांचेर ना। तेन्ना हांव अशें म्हणटां की समज साहेब ह्या काँग्रेस पक्षाच्या निवृत्त जावचे आसतले जाल्यार ते आमच्या 70ची जनतेक ते सांगतले आणि आमकां सगळ्यांक सांगपाक ते समर्थ आसा। तेन्ना अशें कोणें आमी सांगलें दुसऱ्या तिसऱ्या मनशाक जाल्यार आमी आयकुपाक तयार ना। आणि काँग्रेस पक्ष चलयता जाल्यार साहेब समर्थ आसा आणि साहेबा शिवाय काँग्रेस पक्ष चलोवपाक दुसरो पर्याय ना। तेन्ना आमी सगळीं साहेबा फाटल्यान आसतलीं आणि काँग्रेस पक्षाचें काम करपाक आमी समर्थ आसा। धन्यवाद। यूथ आसा न्हू तांकां राहुलजीन सांगलां आमी फुडें काडटले, पण यूथ आहा तांकां फुडें सरनी, पण फाटसून म्हणून जाणट्यांचो आदार जावो न्हू। आज घरानूच तर आवय बापायन भायर काडले जाल्यार कितें करपाचें? प्रत्येकाक आसा, पण तशें करूंक जायना। जाणट्यांक पयलीं राखोवंक जाय आणि भुरग्यांक पयलीं तांकां साथ दिवपाक जाणटेच जाय न्हू। म्हणून युथाक फुडें काडपाचें हें बरोबर आसा, पण जाणट्यांक राखपाचें हें आमचें काम आसा।